नेव्ही सिव्हिलियनांक सतावपाक लागल्या। स्वताच परमिशन दिवन स्वताच लोकांची घरा मोडटा। 1.5 मीटरांचे वास्तूत जनावरांक दवरतले असे प्रश्न विचारत दाबोळचो आमदार माविन गुदिनो नेव्हीचेर फारपेट केला। जाल्यार चिखलेचो सरपंच आनी पीडीए वांगडी आशिल्ल्या कमला प्रसाद यादवान पीडीएच्या वांगडी पदाचो राजीनामा दिलो। अधिकारच ना जाल्यार कित्याक रावो पीडीएचेर तो विचारता। नेव्हीन दाबोळची आनीक 3 घरां पयरत आसली। घरांची हायट खंय चड आसली। नेव्हीन आदी 3 मीटरांची परवानगी दिल्ली, आता सांगता 1.5 मीटर। माविनान नेव्हीचो फोक काडटाना नेव्हीन मनीसपणान वागपाक जाय अशेंय मागला। तो म्हणटा आदवोगादाची चूक लोकांनी कित्याक भोगची आनी नेव्हीन आपणेच एनओसी दिवन उपरांत आपणेच कारवाई कित्याक केली। Because it is a court order, everybody has to follow it. But I think I can't blame the High Court or the courts for that matter. There is something lacking in the advocates who represent the people. It has not been put properly. आज म्हाका येवन ते उपरांत दाखयला सगळी परमिशन आसा। Navy itself gave them permission. They NOC from Navy. What Navy now says, no, we cannot give 3 meters. That we had given in the past. Now it should be only 1.5 meter. Can a person live with a height of 1.5 meter? They are animals going to be put in a zoo. This is ridiculous on the part of the Navy. Navy, which was so cooperative today, has become totally negative. They should rethink what is the association with the civil society. I also had excellent relations with them, but I am deeply pained by what is happening to people who already they had themselves given the NOC. हे भाशेन तरी मोडपा लागले जाल्यार सगळीं घरां मोडपा वयतली। आता हिंगा बिल्डिंग आहा ती पळय कितली हायट आहा, ही पयली दिल्ली न्हू नेव्हीन। आता सायडीचे प्लॉट 1+1 दिना ते म्हणटा ते आदले दिल्ले। अशे आर्बिट्रेरीनेस ऑन बिहाफ ऑफ नेव्ही विल नॉट डू। I want Navy to wake up and please tell the people, are you interested in demolishing all houses of civilian people, even those who got permission? Just because advocate was failed to represent the case adequately well in the High Court does not mean Navy should come down so heavily. They have to have a rethink. They had promised a resurvey of the entire thing. Navy has to do a resurvey everywhere. Cannot punish the people like this. चिखलेचो सरपंच आनी पीडीएचो वांगडी आशिल्लो कमला प्रसादान पीडीएच्या वांगडी पदाचो राजीनामा दिला। पीडीएच्या वांगड्यांक कसलेच अधिकार ना अशें म्हणत ताणे पीडीएचो फोक काडला। आयकत। लास्ट सो मनी जाले पीडीए नु wrong decision घेत आहा because of some high court decision. तुम्ही परमिशन जेन्ना दिता as per the land of the law जिथे आहा ते चितून दिता तुम्ही। once the permission is granted you can't say ना आम्ही ते दिल्ले wrong असा now we are demolishing it. It's totally wrong. आज तुम्ही पळयला की 11 houses demolition is going on. हांव कितें म्हणटा जेंका परमिशन ना तुम्ही डिमोलिश करा, दे आर इलिगल, वी आर देयर विथ यू। बट तुम्ही परमिशन दिल्ले आहा आनी प्लस नेव्हीन सुद्धा परमिशन दिल्ले आहा। आज जेन्ना नेव्ही परमिशन दिता, पीडीए परमिशन दिता, पंचायत लायसन्स आसा, ते स्ट्रक्चराक तुम्ही डिमोलिशन काडटा जाल्यार कितें आनी उरला कितें? सो यू आर हेल्पलेस। सो बीइंग अ मेंबर म्हाका लज दिसता एक्चुअली, ताका लागून हांव रिजायन करपाक येयला हांगा बिकॉज आमचे कडेन पावरूच ना। वी आर ओनली गिविंग परमिशन एंड वी आर ओनली डिमोलिशिंग इट। फनेल झोनातली उंच घरां मोडपाचे उद्देग दाबोळे चल्ल्यात। लोकांच्यो हुयेली पडल्यात। घरां बांदपाच्या वेळार सगळ्यांनी सगळ्यो एनओसी दिल्यो, पूण 10-15 वर्सां उपरांत आता अचकीत घरां मोडपाच्यो वा घरांची उंचाई कमी करपाच्यो नोटीशी कश्यो येतात आनी खंय गेले लोकांचे तारणहार फुडारी थळावे विचारपाक लागल्यात। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।